साश्टीत हालींच एका 85 वर्सां पिरायेचे बायलेचेर तिच्याच दुकानात शटर बंद करून बळजबरी केल्ली। ह्या प्रकरणात पोलिसांनी दुबाविताक अटक केली। हे प्रकरण ताजें आसतना साश्टीत आतां नवें प्रकरण उक्ताडार आयलां। मोठ्या घराची नितळसाण करपाच्या निमतान दुबावितान तिका घरांत मारपेट तशेंच तिचेर बळजबरी केली। कागाळी उपरांत पोलिसांनी दुबाविताक ताब्यांत घेतला। फुडलो तपास चल्ला। तिचेर केस हांगा स्टेटमेंट घेता म्हणल्यार ते वाटेन तो आरोपी पळय आशिल्लो 45 year old दादलो ताका अरेस्ट केलो। ही बायल पळय आसा ती स्लायटली हँडिकॅप्ड, ताचो IQ लो आसा, आनी ती 70 वर्सांची। ब्लॅकस्ट डे जालो आमचो 85 year old बायलेचेर बलात्कार जालो तेन्ना। आनी आतां आनीक एक काळोख दीस आयला, 70 वर्सांची बायल सुद्दां गोंयांत सेफ ना। आनी हें कित्याक? गोंयची कॅरींग कॅपॅसिटी पळयनासतना आमी हाडून लोकांक भरतात। ते कोण येता काम करपाक, कोण कशें कन्स्ट्रक्शन करता, काय खंय रावता हाचेर कांयच मॉनिटरींग ना। पुलिसे कडेन केन्ना रेकॉर्ड आसना की कोण खंय आसता तो। तसलो एक दादल्यान ही कॅज्युअल काम करता, तिका कांय कळना। तिचे लायक तुका सांगला तशें IQ लेस, तिचो घोव भायर पडलो, तिका 5 भुरगीं, पूण तिचो एक चेडो एक्सिडेंटान पांय कापला ताचो। तो पांय कापलो चेडो, ती आनी एक ताची कजन, ती तांकां दोगांकूय पळयता। मजगतीं समाजवावुरपी सिद्धेश भगत आनी हेरांनी मडगांव पुलीस स्टेशनार भेट दिवन ह्या वाठारांतलें टेनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीन करचें अशी मागणी केल्या। मांडोप ह्या एरियान एक रेप केस जाले, 70 वर्सां बायलेचो रेप जाला आनी पोलिसांनी त्या कल्प्रिटाक, त्या रेपिस्टाक धरला। कल्प्रिट सुद्दां म्हणना, त्या रेपिस्टाक धरला। आनी हेज पर इन्फॉर्मेशन त्या रेपिस्टाची वर्सां आसा 45 years। तेन्ना हांगा सोदपाक गेल्ल्या कडल्यान कळटा की तेजे लेटस्ट टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म ना। सो त्या एरियान खुबशीं स्कुलां आसा, त्या एरियान वेगवेगळे रिलिजियस प्लेसीस आसा, थंय खुबशे लोक अनवळखी लोक भोंवतात। आमचो आज आमी हांगा आयला तो क्लियर कट डिमांड आसा की आमी रेपिस्टाक धरले ते बेस्ट गजाल, पूण हेज्या फाटल्यान फाल्यांच्यान तो कॅम्पेन करपाचें सोडून डोर टू डोर वचून व्हेरिफिकेशन करा। प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे।